सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. मी आज आपल्या उपस्थित आसात रेजिडेंट म्हणजे दोन आमचे नागेश कुमार पंत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटचे असिस्टंट म्हणजे संजीव TVS सगळे प्रेस आज विशेष करून येऊन दिलो आसा युवा संघ गांवगिरी प्रतिभा 23 वर्सां आमी लोकोत्सवाचें आयोजन करता. तेन्ना आमी 24वां लोकोत्सव हें आयोजन करता. ताजी सुद्दां म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा की गोंयची मूळ जी संस्कृती आसा ती ग्रामीण भागात आमी अजूनय तेजे विविध अंग आसा ते आमी पळयता ताचो अनुभव घेता. पूण देशभर जगभर जे आसा जे आमची एक 20% जो भाग आसा ती बीज संस्कृती ती गोंयांत पळोवपाक वता. त्यामुळे मी हरेश्वर संघान विल्यानूच करपाचो प्रयत्न केलो की आमच्या जी मूळ संस्कृती आसा जी ग्रामीण संस्कृती आसा ताचे पैलू आसा ते लोकां सोबत मांडप आनी लोकांक देशभरांतल्या लोकां सोबत जी बीज संस्कृती आमची मूळ संस्कृती आसा. गांवांनी आमचे जास्त अशें बरयलें जे गांवपण मनीसपण प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली अशी जी मूळ संस्कृती आसा तें दर्शन बंद देशांत जावप शकता प्रयत्न आमी करपाक करता. ते आत्मपणे आमी 23 वर्सां प्रयत्न सुरू करिल्लो म्हणून आमी 24व्या लोकोत्सव म्हणजे फाटली 50 वर्सां ते 100 वर्सां फाटली ज्यो गोश्टी आसात की आमचे फोक आसतले धालो बी आसतले ताचें सादरीकरण आमी करतात. लोकनृत्यांचें सादरीकरण करता आसतना आमी आमच्या गांवांतली जे व्हगडे आसात ताजें जें ज्ञान जें संलुप्त जायत चल्लें तें आज अजुनूय आमी लोकां समोर मांडून आज त्या हाका ज्ञानाक जे आसा त्या जी मेडिसीन आसात ताका खूब म्हत्व आयिल्लें आसा. केन्ना केन्ना म्हणटात जुनेचे सोने म्हणपाचे आज जी पाळी आयिल्ली आसा आनी तशा प्रकारे स्थिती जाल्ली आसा तातूंतल्यान जें ज्ञान आसा तें अजुनूय आमी अबाधित दवरपाची गरज आसा. त्याच बरोबर आमचे जीवनशैली आसा ताजे मोठें एक्झिबिशन जें आसा तें आमी मांडलें वता आनी त्या एक्झिबिशनाच्या माध्यमांतल्यान आजच्या भुरग्यांक किंवा आजच्या पिढीक जे आसा आनीक गजाल खबर ना म्हणजे एक एज्युकेशनल कन्सेप्ट भुरग्यांक शिकपा खातीर अशा गजाली आमची प्रदर्शन मांडलें वता. आनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमचे आज आमी पळयतात की खेळ हो खंय तरी लूप्त जायत गेलो आसा. म्हणजे ज्या तरेन आमी आमच्या ल्हानपणांत आनी बाकी सगळे खेळटाले आज मोबायल TV ह्या सगळ्यातल्यान जे आसा खंय तरी लूप्त जायत गेलो आसा. आनी त्यामुळे जे जुने खेळ आसा मोबायल आसतले विट्टलचंडी आसतल्यो धालो आसतल्यो बाकी कबड्डी खो खो हे सारके आसा जे देशी खेळ आसा ते खंय तरी ना जायत गेले आसा. ताजें मोठें प्रमाणान जें एक्झिबिशन ह्या लोकोत्सवांत सादरीकरण करतात आनी केवळ गोंयाचेच न्ही देशभरांतले लोक ह्या सगळ्या गोश्टी खातीर दाद देत चल्ले आसात. आतां हें करता आसतना आमची मूळ जो कन्सेप्ट आसा की ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन ताचो सांबाळ करप जो आसा हो एक भाग आसा. पूण आज म्हणजे मनीस लागीं हाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज मनीसपण खंयचे ना चल्लें आसा जे आमी मनीसपण आशिल्लें गांवपण आशिल्लें प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली ती आज खंय तरी लुप्त आसा. ती ह्या सगळ्या गजालींतल्यान पुनर्स्थापीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो अखंडपणे प्रयत्न आसा. आनी तातूंत पयलें श्रमदान कन्सेप्टांतल्यान आमी तो विशय जो मांडटा आनी जो विशय आमी मूळ आमच्या ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी सुरवात केल्लो आनी त्यामुळे सगळे तरूण आसतले सगळे जाणटे आसतले हातूंत मदें एक संवेदनशील भावना जी आसा ती हाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केल्लो. आनी त्यामुळे हे सगळे गजाली करता आसतना खूब आदार जाता की लोकांक ह्यो गजाली पडटा ह्यो गजाली आवडटा आनी लोक आमकां भरपूर दाद देत आसता. त्यामुळे पयर आमी भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या निमित्तान सुद्दां पळयलें की खूब मोठो रिस्पॉन्स आज पर्यंत आमकां आमी कल्पनाच करूं ना इतलो मोठो रिस्पॉन्स त्याय दिसाक मेळ्ळा आनी मूळ तोच कन्सेप्ट आसा. आनी त्याच कन्सेप्टच्या माध्यमांतल्यान आमी हें सगळें वता आसतना की गोंय एक प्रकारची संवेदनशील भावना जी आसा आमी सगळ्या मदें
निर्माण जावची आणि अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाची तांकां ताकद दिसता आमकां सगळ्यांक मेळची आनी एकजुटीत म्हणजे आमी अनेकदां म्हणटात की 10 जाण ठीक देव असो जो हें आशिल्लो आमचो नारो आशिल्लो तातूंतल्यान अशे बरे विचारी समविचारी अशे लोक त्यातून एकठांय करप आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करप संस्कृतीचें रक्षण करप गोंयच्या ग्रामीण संस्कृती रक्षण करतना तांकां पण निस्पण जे आसा न्ही टिकोवप जे आसा न्ही ही सगळी काळाची गरज आसा आनी त्याच कारणाच्यान आमी खूब मोठो आटापिटा करून म्हाका दिसता हाजे आयोजनाची तयारी आमी सगळ्यांनी फाटले म्हयनेभर आमी करतले त्याच कारणाच्यान की हांव संबंद ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान की सगळे जे प्रेस बंधू तुमी येवचेच की त्याच बरोबर गोंयभरांतले लोकांक एक संदेश आमी दिवया आमी ह्या सगळ्या वेळ काढून तुम्ही येवचे आणि जेणेकरून आज आदर्श वर्संघाचे कार्यकर्ते जे मिशन चलयतात जे श्रमदानाचे मिशन चलयतात जे ग्रामीण भागामध्ये एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाच्या दृष्टिकोनातून जे मिशन चलयतात भगवान बिरसा मुंडाचे विचार समाजामध्ये रुजोवपाचो प्रयत्न की ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन घडोवपाचो प्रयत्न करता श्रमदान करपाचो प्रयत्न करता अशे सगळे विविध पैलू आसा ते ताचे प्रगट दर्शन जे आसा न्ही तुमकां लोकोत्सवाच्या निमित्तान सगळें पळोवपाक मेळटलें आनी ताच्या बरोबर एग्रीकल्चर कन्सेप्ट आसा न्ही हो गेली अनेक वर्सां आमी जे आमचो एक मूळ भाग आशिल्ल्या कारणान की आत्ताची नवीन टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान कशा तरेन आमी शेतकी काम करूं येता ताचोय आमकां एक खूब मोठो अनुभव जो आसा ती घेवपाक मेळटलो आज बायोडायवर्सिटी जी आसा ती ताजें मोठें दालन जें आसा ती आमकां ती पळोवपाक मेळटली त्यामुळे आत्ताची विविध प्रकारचे जी पिकावळ आसा ऑर्गेनीक पिकावळ आसा ती कशा तरेन आमकां ताजें संवर्धन करपाक जाय ती ताजे कशा तरेन आरोग्याचें म्हत्व आसा तें पटोवन दिवपाचें थंय काम केलें वता आनी सादारणशे म्हाका म्हज्या म्हायतीनुसार सादारणशे 500-550 स्टॉल्स थंय लागले ताजो आस्वाद आमी घेवंक शकतली जे कंदमूळ आसतली की बाकीचे सगळ्या प्रकारचे वखद आसतली हाचो अनुभव